अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता। तशीच सगळ्यांक भारी एक कुतूहल म्हणून सांगणारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयचे रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता मेष राशी देखून ह्या संवत्सर मेष राशीच्यांक भारी एक शुभ समाचार तशीच जन्मगुरू लाभार शनी मस्त अनुकूल जावन शिलेची फल तुमकां मेळता। तुम्ही सद्गुणान सक्कडे कडेन चांग गौरवारी तुमकां आदर तुमकां मेळता। वस्त्र व्यवहार मस्त रितीन तुमकां मेळता। तशीच आशिल्ल्यान तुजी संतृप्त जीवन खुर्चीत आसलें तें एक भाग्य तुमकां मेळता। तशीच कसनेचे कायले निमित्तान तोंदरे अनुभविस्ता आशिल्ल्यांक ते कायले देखून मुक्ती मेळता। संपत्त स्थिर जावन रावता। तशीच मस्त नमण्याचे आदाय मेळचे संभव आसा। चिरडुवाल विचारारी चिकेची असमाधान आशिल्ल्या निमित्तान कसनकी एक कोरते तुमगेल्या मनांतू बाध दित आसता। वर्षाचे अर्धा नंतर पांयाचे समस्ये तशीच नरा समस्ये हे पुराय जावन घेवन तुडेची तोंदरे जावचे अनारोग्याचे विशयारी तोंदरे जावचे चलते संभव आसा। त्या प्रकार हे तुमकां ह्या मेष राशीच्यांक फल।